बलिदान बापा भेटोंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबास फिरताना सामेल्या देवना ख्रिस्ताच्या तुझे ऐकून गुरबेंबरच्या कृपा मी मागता दैविक संगीताना लेता तुझे कुशे काळ जाता उत्तर तुझे ऐकून काशेता गुरबेंबरच्या कृपा मी मागता दैविक संगीताना लेता तुझे कुशे काळ जाता मोगा बलिदान बापा भेटोंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबास फिरताना सांगाता मेळ्या देवच्या देणी तुझी सौम्या मी घेता सदानी ती वाटे संकता मोगा एक पोटान सजी येता तुका आम्ही साथ देता आयचे मीस अर्गम बलिदान जावन दितात मर्लिन एंड बेन फर्नांडीस तांच्या तेसावां खातीर आनी आमच्या तेसावां खातीर आमी ह्या बलिदाना वेळा मागया हांव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो संदेश एका काळजाची एका मोनाची जावन फिरगस कुटाम बांदया मोगाचेनो आज आमी बिंदूर फिरगस घरां आमच्या पात्रोन सा सेबेस्त्यावाक मान बागावन आमच्या फिरगस कुटुंबाचो वार्षिक परबेचो दीस आचरण करच्याक संतोश भरीत काळजान आनी कुटुंबा स्पिरितान ह्या पवित्र वेदी भोंवती सांगाता जमल्या आमच्या संतोशान वांटेली जावंक आमचे सोवे आसच्या भोवमानादेक बाप रोनाल्ड सेरावो आनी सर्व सैऱ्या याजकांक धार्मीक भाव भयण्यांक आनी आमच्या मोगाच्यांक बिंदूर देव पर्जा मोगान येवकार करता तांणी जोडिल्ल्या भावार्थाचो प्रतिफळ जावन तांच्या जिणयेंत बदलावण जाली एकामेकाच्या गरजांक ते पावले तांचे थंय आसलें वांटून दिवंक सुरू केलें माया मोगान आनी एकवटान समुदायांनी जियेले आज आमी आमच्या भावार्थाचो प्रतिफळ जावन एकामेकाच्या गरजांक पावया आमचे लागीं आसलें वांटून घेवया आनी माया मोगाचो आनी एकवटाचो फिरगस समुदाय बांदून हाडया तशेंच फाटल्या वर्सांनी सा सेबेस्त्यांव आमच्या पात्रोना मरिफात आमच्या बोगसाणेच्या स्पिरितान भरून माया मोगाचें आदर्श आनी देखीवंत फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक जायसची कृपा ह्या बलिदाना मरिफात मागून घेवया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो भावार्थी समुदाय वो हें फेस्त करूंक सान सेबेस्त्यानाक मान करूंक आमी व्हडा त्रेगान आसा आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमी संभ्रमचें फेस्त आमच्या भावार्थी कुटुंबाक मोगान आनी बरवशान बरो आनी आमकां सोमेस्तांक एका मनाची आनी एका काळजाची कर्ण क्रिस्ताचे साक्षी जावंक प्रेरण दिवं आनी आतां हें बलिदान फावो त्या प्रमाणे देवाची काकळूत आनी बोगसाणें मागया
ही सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां सामको मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोन्नतान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वागडता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकून कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे इतल्या पवित्रात्म्या सांगाती एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा भाग्यवान सेबॅस्टियनाक तुज्या रक्षाक्षान भेंदरी नासतना आपलो बोवाद परगट उसारलो आनी दगदणेक सांपडलेल्या आपल्या भाव भयणींक भावार्थान थीर रावंक धैर्य दिलें. ही परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची खऱ्या भावार्थान थीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञा प्रास तुज्या आज्ञा पाळूंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी म्हण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जॉना प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतार दुसरे पावटी जॉनाक पावलें.
उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच. हांव तुका सांगता तें त्या निवास. जॉना बैसरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक बोव व्हड शहर. तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले. जॉना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगट करूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपवास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गणिये वस्त्रां पांगरून प्राचीत आदारलें. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी कालीक पाठ केली हें देवान पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धडतलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं देवान आपलें मौन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सदाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो चडवोंदार. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सुरवेतां तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्ल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका. तुज्या काळांतल्या मोगांनी बरापणाक सरी जावं. म्हजो तूं उगडास कर. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक भूत सांगून सारके वाटेर तो हाडटा. कालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो हाडटा.
सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. मोठो जायत आयलो देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेले बरी जियेजय. रडतेल्यांनी रडनातलेले बरी, कुशाल करतेल्यांनी कुशाल करिनातलेले बरी, आनी विकतें घेतेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियेजय. तशेंच ह्या संवसारांच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करिनातलेले बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नापयस जावन येता. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जुवांक धरून बंदेन घाल्या उपरांत लिल्यांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिनी बदाला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशा जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत जाळ उडयताले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचें पागी करतलो. तक्षण आपलीं जाळां सोड ते ताच्या फाटल्यान गेले. तेन्तावन जितके मुखार वेतास ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या मसवार जाळां सामा करताले. ते तांकां आपयले आनी आपल्या बापेक वावर मसवान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतार हें. इटलींत मांतोवा म्हणली एक दियेसीस आसा. आनी ह्या दियेसीसांत दोग अपुरबायेचे संत फावो जाल्यात. एकलो आसा लुईस गोंजागा, सेंट अलाउशियस गोंजागा, आनी दुसरो आसा त्या दिसाचो बिस्प पियूस 10वो पाप साहेब. ह्या दियेसीस आसा एक फिरगज मेदोले. ह्या फिरगजेंत 2 म्हयन्यांक गोवळी सेवा दिवंक म्हाका अवकाश लाभलो. आनी थंयसर हांव आसतना रॉकीच्या मानाक समर्पिल्ल्या एका इगर्जेंत सेर्मांव सांगून
मिसाचें बलिदान भेटोवन की अवकाश लाभलो सा रॉकी एक लायक सांत आनी कशें एका सांतान ताच्या त्या परिगतींत भावार्थाची साक्षावयत आनी क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवयत म्हणल्या विशीं हांवें सर्वांक सांगलो. मिस लक्षण एक मॅडम येयली, लुसी तिचें नांव, आनी ती म्हणाली लायक आनी सांत जावयात गी. हांवें पयले फावटी आयकोवचें. आमचो विगार आहा हांगा, ताणें आमकां कांय सांगूना. हांवें सांगलें आतां विगारान सांगूना जाल्यार हांवें गालें करचें. ती म्हणाली गालें करचें म्हूण हांव सांगतां. आतां तूं आमचो विगार जावन हांगा राव आनी ह्या विगाराक आमी इंडियाक धाडया म्हणाली. लायक सांत नांत, लायकांक सांत जावंक जायना, आमकां लायक सांताची परिचय ना. सांत जुजो कोण, मरी कोण, जेजूची आब आनी व्हडली माय सांत जोकी आनी आन्ना कोण. पवित्र सभेंत कितलेशे लायक सांत उदेल्यात. सांत मोनिकाची तुमकां खंडीत वळख आसा. आगाता, आग्नेस, सिसिलिया, पेरपेत्वा, फेलिसिता, लुसिया, अनास्तासिया हांची वळख आसा. सांत बाजील वर्तो म्हूण आसुल्लो, ताच्या कुटुंबांत 10 जाण सांत आसात. ताचो आब, व्हडली माय, बापय, आवय, मावशी, भयण माक्रिना, हांव तेग बिस्प वट्टूक 10 जाणां एका कुटुंबांत हांव सांत सांतीन, आनी तातूंत 7 जाणां लायिकां. आयल्या वार तुमी जाणात दुसऱ्या वातिकान विस्वास सभे उपरांत लायिकांक लग्न जाल्ल्यांक सांत सांतीन जावन बसार केलां. आनी तांच्या पैकी आसा जेजूच्या ल्हान पुलाची आवय बापाय, जियान्ना बिराट्टा मोल्ला एक स्त्री धाकटेर्न आवय, पोरुस्सू भगवंत म्हूण प्रसार केल्लो कार्लो आकुतीस, आनी ह्या वर्सा भारतांतावन एक लायक रक्षसाक्षी सांत जावं आसा देवसहायम तमिळनाडाचो. म्हाका भाव भयणीनो, लायकांकी सांत जावंक आपयलां. हें हांव सगळें कित्याक सांगता म्हळ्यार आज आमी मान करचो ह्या फिरगजेचो पात्रोन सांत सेबॅस्तान एक लायक सांत. ह्या वाराड्यांत जायत्यो फिरगजी आसात. एकच फिरगज बेंदूरची फिरगज लायक सांतांक समर्पिल्या, आनी ह्या विशीं तुमी अभिमान पळोवंक जाय. एक लायक सांत आमकां एक प्रेरण जावच्या पासत आमकां दिला म्हणल्यार तुमच्या मतींत उरूंक जाय. अभिमान पावता आसतना तुमकां हर एकल्याक जबाबदारी आसा म्हणलें मतींत हाडा. कित्याक म्हळ्यार जर तर एका शिपायाक, एका सैनिकाक, एका रोमन सोल्जराक जर सांत जावंक साद जालें तर सगळ्यांक सांत जावंक साद आसा, भाग्यवंतपणान जियोंक आपोवणें आसा म्हणलें हें फेस्त तुमकां जागोवन दी. हांव ल्हान आसतना पुलीस आयले म्हणटा आसतना बेन दिसतालें तुमकांय जवियेत. कित्याक म्हळ्यार आमकां घरा सांगिल्लें पुलीस आयल्यार तुमकां व्हरतात जिपार म्हणून. मिलिटरी विशयांत कोणी उलयत आसतना हात पांय कामताले, कित्याक म्हळ्यार तांच्या लागीं बंदूक आहा ते जिवेशी मारतात अशें म्हणून सांगिल्लें. सांत सेबॅस्तांव एक सैनीक, शिपाई, सोल्जर, सेंच्युरियन, सैनाचो अधिकारी. पूण हो मोवाळ सांत, बावडताचो प्रतीक, प्रेरण ताणें आयच्या प्रार्थनांत हांवें गायलेल्या प्रमाणे ताचो भावार्थ, क्रिस्तांव भावार्थ थीर केलो, आनी हेरांचो कोण पळय तांच्या भावार्थांत अस्कत आशिल्ले, भावार्थांत बिजूड आशिल्ले, आपादराचे आशिल्ले, तांकांय तांणी भावार्थांत घट केलें, थीर केलें. आनी ह्या मुखांत्र जावंक पुरो त्या जैलांत, जावंक पुरो त्या रोमाच्या परिसरांत तो एक सुवार्थ प्रगटणार जालो, भावार्थाचो दिवो जालो. आज आमकां सुमेस्तान लायकांक प्रत्येक जावन, कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा म्हळ्यार 99% 99 आसा लायकांची.
आनी तांतूं जर तर भाग्यवंतपण उदेता, शांतीपण झळकता, प्रकाशता, आमची पबीत सभा प्रथवेर जनांगांक सगळो सोम्याचो उजवाड जावंक शकता. देखून आज आमी देवाक हो सांत ह्या फिरगेजेक दिल्ल्या पासत अर्गां दिता आसतना आमी आमच्या वावरांत, आमच्या बेसांत ल्हान माट्यार सांत जावंक, भाग्यवंतपणान परत जळोवंक आमी साधन करूंक जाय जे म्हणून आमकां हें फेस्त जागयता. आयचीं वाचपांय आमकां ह्या दिशेन आदार आनी प्रेरण दितात. पयल्या वाचपान जॉन आप्रवादी विशीं आमी आयकलें. जॉन आप्रवादी एक सादो मनीस, ऑर्डिनरी पर्सन, आनी ताणें पयलें खुद्द जिणी ताची बदली जी पडली ती सोम्याच्या वाटेन हाडी जी पडली, ताच्या उपरांत जायत्यांक ताणें जिणी बदलावपाचो संदेश परगटलो आनी ताच्या वरवीं सगळें निनेवे शहर बचाव जालें. ह्या निनेवे शहर बचाव जावं आसलें. कित्याक म्हण सांगल्यार ताणें खुद्द भावार्थ परगटलो, तो भावार्थाचो दिवो जालो आनी ताच्या भावार्था वरवीं हेरांक तो एक आदर्श जावंक पावलो. आज सुवार्थेंत सिमांव, पेद्रू, आंद्रे, जाकोब, जुआंव तांकां पयलें आमी आयकलें. आनी ह्या मनशा विशीं आमी चिंता आसतना ते सादे पागी, ते कांय वट शिकपाचें न्हय. तांच्या साद्या जिबिता मुखांत तांणी केल्ल्या सोम्याच्या वाटेन तांणी समकल्ल्या वरवीं ते भाग्यवंतपणान परस जळ्ळे. ते कुटुंबाचे मनीस. आनी तशें आसतना आमकां सोमेस्तांक, कुटुंबान जल्मल्ल्यांक, कुटुंबान जियेतल्यांक लग्नाचो बेस स्विकार करन आमकां भावार्थाचे दिवे आनी सोम्याचे आपोस्तल जावंक आज कायदो आसा, जबाबदारी आसा म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत हाडया. आज आमकां गरज आसात समर्पीत आनी निस्वार्थी लायक मुखेली आनी सांत. आतां जे पाप साहेबान थोड्या तेंपा आदीं परगट केल्ल्या त्या दस्तावेजांत, अपोस्तलीक पत्रांत तो सांगता आमकां सगळ्यांक शांतीपणाक एक आपोवणें आसा जें दुसऱ्या वातिकान विश्वासा बेन आमकां जागयल्लें. हांवें सुरवेर सांगलें ते स्त्रियेक, मॅडम लुसियाक लायक सांत जाव्यात म्हणलें चिंतप कोणेंच सांगूं ना. कित्याक म्हळ्यार सडावत आमी याजक सांत, बेस्प सांत, धार्मीक सांत म्हणून मात सांगता हांव, पूण लायका मदले सांत जाल्यात आनी तांचें द्रश्टांत, तांची देख आमी घेवंक जाय म्हणलें आमी सांगूंक फाटीं गेलां. देखून आज आमी सगळ्यांनी सांत सेबेस्त्यावाची, एका शिपाई संताची, एक भावार्थी व्यक्तीची देख घेवची आनी आमच्या परिसरांत मोगाळ, दयाळ, मृदू आमी जावन सोम्याचो वांजेल आमी परगट करचो. सांत सेबेस्त्यानाची जिणी तुमी सगळीं जाणात, देखून हांव ती सांगूंक खुशी व्हरना. पूण सांत सेबेस्त्यानान ताचो भावार्थ सांबाळ्ळो. एका क्रिस्तांव कुटुंबांत तो जल्मल्लो. तो व्हडलो क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोवचें भोव उणें आशिल्लें. उपरांत भावार्थ ताणें स्विकार करचो आशिल्लो. पूण हो भावार्थी कुटुंबांतच जल्मल्लो म्हळ्यार ताच्या कुटुंबांत ताच्या आवय वरवीं ह्या ताच्या पुर्वजां वरवीं भावार्थ दृढ आशिल्लो. आनी हो भावार्थ तो सिपाई जाल्यारय, शेतापती जाल्यारय, सैनाचो अधिकारी जाल्यारय ताणें सांडूंक ना. बागार तो घट केलो, दृढ केलो आनी ह्या भावार्थांत हेरांक ताणें हाडलें. अस्कत्यांक ताणें बोळ दिलें. असलें मिसांव आज आमचें जण एकल्याचें. कोण एकलो भावार्थांत घट आसा ताच्या विशयान अभिमान पावच्या की कोण तुमच्या पैकी भावार्थांत गट ना, अस्कत आसा, दंडळता, भिजुडू, आळशी, तसल्याक उत्तेजन दिवन भावार्थाचो समुदाय ह्या फिरगजेंत बांदून एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावन सोम्याचो वांजेल आमी परगट करूंक जाय. हें आसा आमचें काम, हें आसा हें आमचें मिसांव. पूण हें सगळें कशें करचें?
5 वांटो आयच्या वाचपांत आयच्या फेस्तांत हांव सांगूंक कशी व्हरतां. पयलें आमी अंतर्गितान गायलें, सोमिया तुजो वांटो म्हाका शिकय. सोमियाची वाट विंगड संवसाराची वाट विंगड. जेजून सांगलां 2 नमण्याचे दारवटे आसात, एक अशीर दारवटो आनी एक रूंद दारवटो, विशाल दारवटो. आमी सगळ्यांनी सोमियाच्या वाटेन चलोवंक आसा. देखून त्यो वाटो आमकां शिकय म्हणून आज आमी मागणें करूंक आसा. देखून अंतर्गीत जावं दी आमच्या हप्त्याभर मागण्याक आदार. सोमिया तुजे वाटो म्हाका शिकय. रूंद वाट, संवसाराची वाट, कुशालायेची वाट, संवसाराची वाट न्हय, बगार कुर्साची वाट, तुवें समकल्ली वाट आमकां शिकय आनी त्या वाटेन आमकां सर्गी व्हरून पावय. हें जावं दी आमचें मागणें. दुसरें, देवाचें उतर जावं दी आमचें बळ आनी आमच्या पैणाक दिवो उजवाड. आमी भारतांत ह्या सगळ्या संवसारार बायबल संडे देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमता आनी देवाचें उतर जावं दी आमकां उजवाड. आमच्या घरांनी सदांवत आज बायबलाची कॉपी आसा, प्रती आसा, जायतीं जाणां वाचतात. भोव अपुरबायेची संतोशाची गजाल, पूण वाचल्यार पावना. तें आमी वाचलें आमच्या जिवितांत आमी कार्यगत करूंक आनी देवाच्या उतरां प्रकार जियोंक आमी साधन करचें भोव गरजेचें. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय क्विजा मुखांतर वाचपा मुखांतर आमकां लाभल्या, भोव संतोशाची गजाल. पूण जाणवाय पावना. आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर जियोंक साधन करूंक जाय. आमी पट्टी पडटा जावयात, उठया, परत आमी तें साधन करया आनी आमच्या कुटुंबांत आमी एक जिवाळ देवाचें उतर, सुवार्ता, वांजेल, पवित्र पुस्तक जावंक प्रयत्न करया आनी आमचें जिवीत हेर वाचून दित आनी हेरांक आमी एक उक्तो बायबल, वॉकिंग बायबल जावंक आमी साधन करया. तिसरें, मागणें जावं आमचें हातेर. मागण्या विणें संतीपण सादच ना. सुकणें उबें जातर ताचे दोनी पाकाटे ताणें वापरूंक आसात. आमी आमचें क्रिस्तांव जिवीत भावार्थाचें, मोगाचें, सेवेचें जिवीत जियेचें तर मागणें करूंकच जाय. मागण्या विणें असाध्य. देखून सर्गींचें राज आमी जोडूंक पावो जायचें तर आनी सर्गींच्या वाटेन आमी मुखार वचचें तर मागण्या विणें तें साधना. आमचीं कुटुंबां एका काळजाचीं, एका मनाचीं, आमचे वाडे आनी फिरगज एक भावार्थाचो समुदाय जायचे तर पयलें वैयक्तीक रितीन आनी कुटुंबांत मागण्यो आसूं आनी ह्या मागण्या मुखांतर आमचो भावार्थ घट जावं आनी बरवसो आनी भावार्थ आनी मोग फांको. चवथो विशय, पेल्यात आनी काळी सान सेबेस्ताना थंय हें आशिल्लें. कोणी एकलो भावार्थांत हस्कत जाल्ल्या वेळार ताका संतोश जालो ना, बगर तो खुद्द ताचे लागीं गेलो आनी शिपाई जाल्यारय ताणें भावार्थान ताका घट केलें. तो क्रिस्तांव म्हणून रोमाच्या अधिकाऱ्यांक कळीत नासलें, पूण खंयच्या दिसा तांकां कळीत जालें त्या दिसा न्हू ताचे कश्ट वळवळ्ळे, कुर्सावाट आराम जाली आनी शेकी ती माटतीरपणान ती संपली. देखून आमी आमच्या परिसरांत बरे सामारितान जावंक, भावार्थाचे दिवे जावंक आनी पेल्याक तिदवूंक, उत्तेजन दिवंक आमी प्रयत्न करया. कोणाची टिका करूंक, कोणाची अपमान करूंक सुलाभ. त्या वरवीं समुदाय बांदना, कुटुंब वाडना. बगार कोणाक तीद दिल्ल्या वरवीं, कोणाक उत्तेजन दिल्ल्या वरवीं, कोणाक प्रेरण दिल्ल्या वरवीं, भावार्थाचो एक परजळीक देख जाल्ल्या वरवीं आमचें आनी हेरांचें कुटुंब फिरगजेची दिशा बदलता. देखून पेल्या थंय दयाळ जावया, उदार मनाची जावया, भावार्थान तांकां घट करचे आपोस्तल जावया. आनी निमाणें आमची जिणी बदलाप आमचें जावं निरंतर साधन. हेरांक बदलूंक सुलाभ म्हूण चिंता आमी ना. जर आमकां बदलूंक साद ना जाल्यार हेरांक बदलूंक हें असाध्य. देखून आईचीं वाचपां आमकां सांगतात, जावंक पुरो जोना प्रवादीचें, जावंक पुरो वांजेलाचें. जिणी बदलाप नंतर सोमियाचो पटलाव आसात तर. मोगाळ भाव भयणींनो, ह्या फिरगस फेस्ता दिसा तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां. सांत सेबेस्तांव ह्या फिरगजेचो पात्रोन
आमकां सुमेस्तांक भावार्थान जिवाळ करूंक मोगांत आनी सेवेंत कार्याळ करूंक आनी बरोवशाची व्यक्ती जावंक आमकां सदांच आनी प्रयत्न करूंक आदार जावं. आनी आमी आज हें बेटोचें मिसाचें बलिदान आनी आमी संवसो कुमगार आमकां सुमेस्तांक एका काळजाची एका मनाची करूंक आनी आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत आनी फिरगजेंत देवाचें उतर प्रगट करची हातेरें जावं. आमेन. उबी रावया. आमचो भवार्थ परगट्या सतमंतां देवाक सरपदवदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्रत्वारी गर्भे समोलो आमकां मुर्येतांव जल्मलो पोंस पिलाताका ताका सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सोडलो सरपदवदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला आनी ताण जिवांची मेल्ल्यांची झडटी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रात्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें पुनर्जिवंतपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. मागणें आसा आमच्या हातेर. मागण्या वरवीं मात्र आमचें क्रिस्तांव जिवीत प्रगतीन मुखार वचोंक साध्य. देखून आमच्या प्रतिनिधी मुखान आमच्या काळजाचे अत्रेग सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी दवरया. तुमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगळा बापा पवित्र सभेचे मुखेलपण सोलोन वरच्या पाप साहिबाक सर बिस्पांक याजक आनी धर्मीक मुखेल्यांनी आपल्या ताबेन आसच्या पुर्जेक भवर्तांत वागोवंक पवित्रत्मेचे प्रेरणान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध धर्माच्या लोकांनी वस्ती करच्या आमच्या भारत देशांतल्या सर मुखेल्यांनी समाजेंत शांती समाधाना खातीर वावरूंक आनी सर पर्जेच्या गरजांक पावोवन बलिश्ट राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेंतल्या सर भुरग्यांक युवक युवतींक काजाऱ्यांक आनी प्रायस्तांक तुज्या गोपांत घे. आमी सर्वांनी आमच्या भावार्थांत तीर रावून बोगसण्याच्या स्पिरितान बरोवन तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचे खरे साक्षी जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर करच्या आमच्या मोगाच्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती भद्रती आनी बरी भलायकी दिवन राख आनी सांबाळ. तशेंच फिरगजे खातीर उदार मौन दाखोवच्या सर्वांकी तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांटांनी आशिर्वादांनी बर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या गवळीक मंडळी तशेंच सर्व संघ संस्थांनी वावरच्या सांद्या पासत मागता. तांच्या बऱ्या मनाक तूं आशिर्वादांनी बर. तांणी सदांच तांची सेवा फिरगजेच्या उदरगते खातीर निस्वार्थपणी भेटोवचें बरें मौन तांकां फावो कर. फिरगज विगारा सांगी मेळून हाताक हात दिवन वावरूंक आनी तांणी हाती घेतिल्ल्या सर्व योजनांनी तांकां यशस्वी लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतरप्रायेन तशेंच विविध पिढे वरवीं कश्टोवच्या आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या सांद्या पासत मागता. तांकां तांची दूख आनी बेजाराय सोसूंक बोड लाभय. सांगातच आमच्या फिरगज कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वांकी सर्गींचें सूख फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमची खासकी मागणी दायकन मौनपणी सर्गींच्या बापा समोर दवरया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तूं आमचो मोग करताय आनी आमची मागणी आयकताय. सान सेबास्टियनाक एक भावार्थाच्या व्यक्तीक पात्रोन जावन आमकां दिलाय ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. ताची जिणी आमी आमच्या सदांच दोळ्या मुखार दवरून जें कितें आमी आज मागलां तें आमकां फावो जावं दी म्हणून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी मागता. आमेन.
म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो भावांनो आनी भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्गींच्या सरपत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागा. भोव मोगाळ बापा आमी तुका भेटयता त्या बलिदानाचेर तुजी दया हाळ दिश्ट घाल. ह्या गुटान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणान तूं आमकां वांटो दिताय. ह्या बलिदानाचें बळ जावन तुज्या धिरादीक रक्षक सेबॅस्तियनाच्या कुर्साच्या वाटेन जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. आमी भक्तीन वो यज्ञ भेटोवन धैर्यान त्या सुकुर्साच्या वाटेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वे घेस्पोराक आमच्या देवा धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देघेपा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फाहावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या हा फायद्याचो. सान सेबॅस्तियन तुज्या रक्षकशीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमच्या स्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णकायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें ताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें ती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक हे काशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात.
बावड तसो गोड परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा, आमचे सोडवण्या पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण आमी ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें पवित्र आनी जिवीत दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये बोबा घेवन अंकवार मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सांत सबस्तीन ह्या फिरगतीच्या शर्वतीच्या आनी सुमेस भक्त संगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीरखर. तुज्या उजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या सुमेस्तांक माईपासान तुज्या राजांत गय. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक जदोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जे घेसू होतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदा हर भापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमच्या सोडवणदारान आमकां शिकयलेल्या प्रार्थन आमच्या बापा आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी गुसी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बुकसिता तशें आमचीं पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिबितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका एक पोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी पळया देवाची सिली संवसाराचें पाप काडटा ती सिल्ल्याच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सोम्या तुमचे धर्मचे म्हाका फावो ना पूण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुझ्या पुताच्या मोलीक कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां हां पोसलाय. ताचे वरवीं तुज्या मोगान थीर रावोंक, तुज्या जिवान जियोंक आनी सर अडकळीचेर जैत व्हरून तुजेशी वसोंक आमच्या पात्रोन संत सेबॅस्त्यान रक्साक्षीच्या नांवान आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन ऐका. येदोळूस आमच्या फिरगजेंत भुरग्यां खातीर मिसाचें बलिदान आनी शिकोवन प्रारंभ जाल्या. येवच्या आयताराथावन जानेराच्या 30 आनी 1 तारखेर क्लाशी प्रकार 3ऱ्या क्लासच्या भुरग्यांत 10व्या क्लासच्या भुरग्यांक दोतोर न्हू 8:15 सवाय 8 इंटू 15 तावन 9 वरां पर्यंत आसतली. सेंट आग्नेस स्कूल इस्कॉलांत आसतली. 9:15 मिसाचें बलिदान. भुरग्यांक दोतोरनेक आनी मिसाक धाडचे जबाबदारी वडिलांची दायकन तांणी समजून घेवचें. ह्या वर्सा भुरग्यांचो पयलो कुमगार एप्रील 25 तारखेर तुमकां येदोळ आमी तिळशिलां. भुरग्यांचीं नांवां फाल्यां भितर रजिस्टर करचीं. भुरग्यांक दोतोर जानेराच्या 30 आनी 1 तारखेर 8:15 ह्या 8:15 तावन 9 वरां पर्यंत चलतली आनी हेर विशय तुमकां वॉट्सॅपाचेर धाडटले. तुमच्या हप्त्यांत गरबेजमेंतां फाल्यां तावन बेंदूरवेल पयलो वाडो सोमार मंगळार बुधवार. लोवर बेंदूर 3रो वाडो सोमार मंगळार बुधवार. कंकनाडी फर्स्ट सोमार आनी मंगळार. चर्च वार्ड 4 चर्च वार्ड 4 सोमार आनी मंगळार. शिवबाग 2 सोमारा. शिवबाग 4 चवथो मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा. येयाडी बुधवारा. चर्च व्यू बुधवारा आनी ब्रेस्तारा. बेंदूरवेल 2 बेंदूरवेल 2 थर्सडे ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा. लोवर बेंदूर पयलो ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा. कद्री 3 ब्रेस्तारा. पदवा 2 शुक्रारा. शिवबाग 5 शुक्रारा. ह्या बागी दिसा आमी अर्गां दिवंक फावो सर्वेस्परा देवाक फाटल्या वर्सा आमकां राखल्याक सांबाळल्याक आनी ताचो मोग आमकां ताणें फावो केल्याक. आमी अर्गां दिसाय मोरये मायेक तिच्या मोगान आनी आदारान आमचे फिरगस विशेश परिस्थिती तिणें आमकां सांबाळलां. त्या देखून आमी तिका अर्गां पाठोवया. अर्गां जावं आमच्या मोगाळ पात्रोन सांत सेबॅस्त्यावाक फाटल्या 106 वर्सांनी ताणें आमकां सांगात दिला. कश्टां सुखान तो वांटेलो जाला आनी प्रत्येक जावन ह्यो विशेश कोविड-19 पिडे वेळार आमकां सांबाळल्याक ताका जावं अर्गां. आयच्या फेस्ताचें संभ्रमीक अर्गां बलिदान असो प्रधान याजक भोवमानादीक रोनाल्ड सरावो रेक्टर सांजचे सेमिनरी जप्पू तशेंच सा भेटोवणी केल्ल्या सर्व याजकांचो उपकार मानता. हांव उपकार बावडटा आमच्या फिरगत बेंदूरच्या सर्व याजकांचो भोवमानादीक वॉल्टर डिमेल्लो, भोवमानादीक ऑल्विन सरावो, फादर अश्विन क्रास्ता, फादर नेल्सन पॅरिस तांच्या बऱ्या मनाच्या सेवेक आनी म्हजे संगी फिरगतीच्या जबाबदारेंत सहभागी जाल्ल्या खातीर उपकार हांव बावडटा. मॉन्सिन्योर लेस्ली शाणाय बापांचो म्हयन्यान 2 आयतारा आमकां मिसा कुंभो करतात, आमच्या विशेष गरजांक पावतात आनी आर्थीक संदिग्ध परिस्थितींत कम्युनिटी हॉल आनी याजकाच्या घराच्या विस्तारान मोगान स्पॉन्सर केल्ल्याक तांकां देव बरें करूं. उपकार आमी बावडटा उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो फिरगतीच्या वावरांत दिल्ल्या सर्व सहकाराक आनी जायती जबाबदारी कुशेन आनी मोगान सांबाळल्याक प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. लॉकडावन वेळार आनी अनलॉक आरंभ जाल्ल्या वेळार फिरगतीच्या याजकांच्या मेंटेनन्साक आर्थीक आदार दिल्ल्याक देव बरें करूं. गवळीक मंडळच्या कार्यदर्शी श्रीमती मेविस रॉड्रिगस चो सर्व सहकाराक आनी तशेंच हर एका जमातीक आनी कार्याक तिचो फावो तो वावर मात न्हय कितें जावंक आसा तें सर्व ती पळोवंक प्रयत्न करता. आनी तशेंच आमच्या जमातींक आनी कार्यक्रमांक टीस आनी स्नॅक्स भुरग्यांच्या युवजनाच्या कार्यांक जेवणाची तयारी संतोशान केल्ल्याक
आनी तिच्या सांगता तिची एक टिमूच आसा तांकां सर्वांक तुमच्या मोगाच्या सेवेक आमी आभार मानता. देव बरें करूं. आर्थीक समितीच्या सर्व संद्यांक आनी कोर कमिटीच्या संद्यांक तुमच्या विशेष सेवेक केदाळाय जमातीक येवंक आनी आदार दिवंक तुमी तयार आसात. तुमकां देव बरें करूं. उपकारा वाटयता कोवीड सेफ्टी कमिटीच्या सर्व मुखेल्यांक आनी संद्यांक तांच्या विशेष आनी विशिश्ट वावराक देव बरें करूं. सर्व गुरकारांक प्रतिनिधींक गवळीक परिशदेच्या संद्यांक सर्व संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक आनी संद्यांक सर्व गवळीक समितीच्या संचालकांक आनी संद्यांक संघ संस्थेच्या अध्यक्षांक तशेंच सचेतकांक आनी सर्व संद्यांक आयच्या फेस्ता संदर्भी आलतारीक फुनादान दिल्यांत श्रीमती आयरीन सल्डान आनी कुटाम तांकां देव बरें करूं. फुलांनी आलतार सोबयला बेतेनी कॉवेन नंतोरू सुपिरियर आनी धर्म भयणीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयची लितुर्जी गायन आनी अर्थावरीत केल्ल्या कार मेस्री वाजांत्र खेळल्यांक आनी सर्व संद्यांक देव बरें करूं. आयच्या लितुर्जीक सहकार केल्ल्या वाचप्यांक आनी मेस्तांक देव बरें करूं. प्रत्येक रितीन अर्गां दिवंक फावो कोवीड-19 विशेष परिस्थिती वेळार जायत्यांनी विविध रितीन दुबळ्यांक कुमक करूंक तशेंच याजकांच्या गरजांक पावल्यांत तशेंच सर्व गरजेवंतांक कुमक करच्या वावरान आमकां सांगात दिल्लो साविशेंत पावल सभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी सांदे तांचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं. कॉयर मास्टर तशेंच सर्व कॉयरांक भुरग्यांच्या वॉर्डांच्या युवजनांच्या इंग्लीश कॉयर तशेंच धर्म भयणीच्या कॉयरांक आमच्या गवळीक वावरांत जायतो सहकार्यान सदांच सेवा दिवच्या फिरगजेंतल्या 8 लेखा प्रकार 9 कवंतेच्या सुपिरियरांक आनी सर्व धर्म भयणींक आयच्या फेस्ताक पिरजेंत आनी मुड्डोम दिल्ल्यांक आर्थीक कुमोक दिल्ल्यांक आनी सर्व स्वयंसेवकांक तांच्या मुखेल्यांक आमी जबाबदारी घेतिल्ल्या सुमेस्तांक प्रत्येक जावन सुजीत नरोना आनी ताच्या स्वयंसेवक पंगडाक देव बरें करूं. फिरगस फेस्ताक तयार जावन आसा केल्ल्या स्पोर्ट्स आनी ट्रॅक एंड फील्ड इव्हेंट्सांक प्रायज स्पॉन्सर केल्ल्या मिस्टर जेराल्ड आनी वेना मास्करेनस आनी कुटाम बलमाटा पयलो वाडो तांकां देव बरें करूं. युवा हित आनी सांस्कृतीक समिती आनी आध्यात्मीक समिती हांच्या संचालकांक आनी सांद्यांक तांच्या विशेष वावरा खातीर देव बरें करूं. क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या टिचरांक पयल्या कुंभारच्या आनी क्रिस्मसच्या भुरग्यांक दोतोवन शिकोवच्या टिचरांक फिरगेजेंत आल्तार मांडूंक आनी साक्रिस्ती नितळाय आनी तसो जायतो वावर दिवच्या स्त्रियांक आनी लिजन ऑफ मेरी संघाच्या सांद्यांक तुमची सेवा आमी मानून घेता. तुमकां देव बरें करूं. सदां लितुर्जीक सेवा दिवच्या आमच्या साक्रिस्टनाकी देव बरें करूं. आमच्या पांच विद्या संस्थेच्या मुखेल्यांक आनी सर्व शिबंदेक तुमची सेवा मानून घेता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फिरगेजेच्या प्रोजेक्टाक तशेंच दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा निधीक मेडिकल फंडाक नव्या बांदपाच्या वावराक आदार दिल्ल्या सर्व आमच्या दानींक देव बरें करूं. आमच्या दफ्तरांत आनी हॉलाच्या वावरांत आमकां सांगात दिवच्या सर्व शिबंदेक तशेंच घरांत वावर दिवच्या आमच्या सर्व शिबंदेक तुमच्या बऱ्या मनाच्या वावराक देव बरें करूं. आमच्या मिडिया कमिटी मिसां आनी खारी लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक वावरतल्या तुमकां सर्व संद्यांक देव बरें करूं. आज तुमकां सुमेस्तांक बरें फेस्त मागता. आमच्या फिरगसगारांक आनी सैऱ्यांक एक उडास दवरा. पंदराबाचे सुरूचे उतार लायक आनी सांत जावी येत म्हणून आतां तुमच्या मती खंडीत गेला. सांत जावंक प्रयत्न करया. म्हज्या मोगाच्या फिरगस कुटुंबादारांनो, 2021 वर्साचें आमचें फिरगजेचें फेस्त फावो केल्ल्या देवाक अर्गां दिता आसता पयल्यान पयलें तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन आज प्रधान याजक जावन आयचें मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या सेमिनरीच्या रेक्टर बापांक भोवमानादीक रॉनी सेरावो आनी आमचो विगार बाप आनी विगारवार भोवमानादीक विन्सेंट मंतरोक बरें आनी संतोश भरीत फेस्त मागता. तशेंच आमच्या पदवा कॉलेजीचे प्रिंसिपाल भोवमानादीक ऑल्विन सेरावो, सहायक विगार मानादीक बाप अश्विन क्रास्ता आनी मानादीक बाप नेल्सन पेरीस, आमचे वस्ते याजक भोवमानादीक वॉल्टर डिमेलो आनी तांच्या सांगाता आमचेर मोग दवरून हांगासर साहबेटवणी करूंक आयिल्ल्या सैऱ्या याजकांक सर्वांक बरें आनी संतोश भरीत फेस्त मागता. तशेंच आमच्या फिरगेच्या सर्व कॉमेंताच्या सुपिरियरांक
आनी धर भयणीकी बरें आनी संतोश भरीत फेस्त मागता. दुसऱ्यान आमच्या फिरगस गोळीक परिशदेच्या तर्फेन तुमकां सर्वांक म्हज्या मोगाळ कुटुंबादारांक आनी फिरगस कुटुंबादारांक एक बरें आनी संतोश भरीत फेस्त मागता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. फेस्ताचे विशेष बेसांग घेवंक तुमच्यो तकल्यो बगाया. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली दया घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. San Sebastião, भगिवन कुर्सोचे कुरवेन निवारण काम चितेबा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.